चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इस्तानो आयच्या माणका मतें कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयचे एक कार्यावळींत आमचो असो मानेस्त आसा की पयले सुवातेर तो म्हाका चड आवडटा म्हळ्यार तुमकांय तो आवडटलो. तो म्हटल्यार म्हाकाजन गांवचो आमचो भाव फाटलीं 6 वर्सां केमनाक तान वावुरता आनी थंय ताणें आपलो जायतो वावर केला. तो म्हटल्यार राफायल नॉयल. राफायल बाब आयच्या कार्यावळींत माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुमकांय येवकार. राफायल बाब आतां केमनाक तूं गेल्यार कितलीं वर्सां जालीं? 2006 सावन हांव केमनाक. आनीक थंय तूं सुरवातेक गेलो तेन्नाच तुका तुजी भितरली जी कला जे तियात्र तूं कोत्तालो गोंयांत तूं फांकिवंत तोच लुगार तुका थंय तुवें तयार केलो काय तुका तयार केलेलो आसलो तो मेवलो? तो करपाक म्हाका बरें आवड लागलें कित्याक कोण तियात्रिस्ट नासले कांय म्युजिशियन नासले पूण एक सारको आमगेलो गोंयकारांगेलो फेत भावार्थ म्हणल्यार कितें आमी गोंय सायबा फेस्त करया म्हूण ही पयली सुरवात जाली. इंग्लीश भाशेन तें मिस केलें आनी मागीर दुसऱ्या वर्साक हांवें एक तियात्र केलो आनी दुसऱ्या वर्सा त्याच वर्साक गोंय सायबा मिला की एक पाद्री कोंकणी भाशेन मिस करपाक मेळ्ळो मंगलोऱ्यान आनी तें ओदी नेटान फेस्त मनोवपा लागले. आतां केमनाक कितलो सुमार गोंयकार लोक आसतलो? त्या वेळार इन 2006 हांव लोकांगे डोर टू डोर अशें करून भोंवलो आनी तेन्ना म्हाका सुमार 500 लोक मेळ्ळो पूण तेदो म्हणटाले ते 1000 आहा म्हूण पूण तियात्राक भरपूर लोक जालो आनी ऑन द स्पॉट सांगपा म्हणल्यार आमकां कलेक्शन लेगून 8,500 कलेक्शन येयलें. अनइमॅजिन म्हणजे इतलो लोक दादुशीन येयलो आनी तो तियात्र केलो. पूण तो तूं आतां म्हणटा की सुरवातेक थंय गेला तेन्ना कोणूच कलाकार नासले तर तुका हो म्युजिकल शो करूंक जावं तियात्र करूंक कलाकार तुवें कशें तयार केलें? तेंच आमगे गोंयकारां मदें ती एक भितर उमेद भरलेली आसता पूण ती कोणें तरी वयर काडपा एक तांकां पूश करपा मनीस जाय. सो म्हाका दिसता त्या जाग्यार हांव पावलो आनी ही संदी म्हाका मेळ्ळी आनी सगल्यांनी मुगे उतरां पाळ दिलो. एकदम डिफिकल्ट आसलेलें आयज आनी तें फेस्त लेगून करपाक वो तो तियात्र करपाक ते थोडे मनीस आहाय एक तरी म्हज्यान तरी नांव काडून जाताय तेंची एक नॉयल जो म्हज्या नांवाचो एक लॉरेन्सो आनी मागीर एंटेनी जो आलेक्स आनी अशें जायते थोडे घडये म्हाका सगळीं आतां नांव येवपानाय बट ते जाणाय. तेणी भरपूर वावर केलो तो म्हजे भितर आहा आनीक ते उमेदीन भितर सरले कित्याक कितें कोत्ता जाल्यार तातूंत कोणाचो जाल्यार हेल्प जायो एक हातीन कांय जायना. आतां आमचे तियात्र म्हणलें कांय ना कारण तातूंत आमकां बायल कलाकारांची गरज पडटा ती तुवें कशी? ते एक बरो व्हडलो प्रश्न तो कोण ना जालें आनी हांव एक प्ले लेगून कितें जालें मुगे नेक्स्ट डोर एक गोंडी घडली. ती गोंडी हांव सांगना पूण तेजेर ती हांवें प्ले बरयली तियात्र बरयलो पूण चेडवाक चड गरज आसलेली कित्याक ती तेजेरीच तियात्रान हांव म्हजो उगडास करात सारको पयलो म्हणजे पयलो तियात्र म्हजो उगडास करात लोक तशें म्हणटाय आनीक सो कोणाकल्या मुखार गेलें आनी तेणें मागीर कोशिश केली. आतां आगुस्तीन म्हणलेलो तेगे बायल ती तेगे बायलेन नांव म्हाका सद्या येयना तेणें भाड्यान तो रोल केलो व्हडे उमेदीन आनी मागीर आनी एक कालांगूटची बायल ती आतां सद्या UK आहाय
तेणें एक बरे उमेदीन एक कांतार म्हणलें एक एंट्रीन आनी तें सारकें तेतून तियात्र तो बरो गेलो तेणें बरो रोल केलो. आतां आयज तेज्या उपरांत तुवें जायते तियात्र केले. जायते कितले सुमार? 5 तियात्र केले. 5 तियात्र. आतां हे बाबतींतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचोन कितेंय करप हांव जाणा ते भशेन, कारण आमी गल्फांक जेन्ना भोंवतात थंय पर्यान आमकां सेटींग मेळना. हय, तें सेटींग कोणाकल वाडो हेच भाशेन तोय गोंय आहा. तेणे बाड्यान तो वेकेशन आयिल्लो. हांवें म्हणलें बाबा एक पड्डो हाड केशी भाशेन. थिंग स्टेज आहलेली इस्कला म्हूण तूं आसताच. सो ती स्टेज आहलेली. मागीर आमी थोड्यो फायली केल्यो. हांव मातशें हिंगय तें कोत्तालो न्ही, सो तें म्हाका इजी पडलें करपाक. पूण एक पड्डो मेन जाय आहलो रोड सीन. आयज तो पड्डो इतलो यूज केला आमी. तियात्रू न्हू, तेजे फाटल्यान 4 म्युजिकल शो केले आनी आतां पयर केलो तो 5वो. सो तशें करून 5 तियात्र आनी 5 म्युजिकल शो केले. आनी एक इंग्लीश प्ले केलें. कित्याक आमकां थिंगे कपेल दुसऱ्या आयलँडाचेर आमगेलो 3 आयलँड आहाय. केमन आयलँड, लिटल केमन एंड केमन ब्राक. सो थिंगे कपेल बांदताले. त्या फादरान आमकां म्हणलें तुमी सगळें कोत्ताय राफायल, कॅन यू मेक इट इन इंग्लीश? आनी आय सेड येस फादर, वी कॅन डू इट. सो हांवें जमायकान एक मनीस बरो मेन काम करपी तो KFCचो मॅनेजर आनी माय डॉटर वॉज वर्कींग विथ हिम. सो त्या वेळार तेणें एक्टींग केलें आनी इंग्लीश प्ले तेदो म्हगे चेडूय पावलें. सो म्हाका मातशें सोंपें जालें आनी जायते इंग्लीश घालून ती प्ले इतू बरी जाली. ते प्ले नांव वेर डू यू कीप मी, जेजू देव इचात्ता तुवें म्हाका खूंय दवरला. आनी तोच मागीर हांवें तियात्र केलो, तुवें म्हाका खूंय दवरला अशें म्हूण इन कोंकणीन. राफेल बाब, तुवें तुजी स्वादीक कांतारां, तुजो आवाज आनीक ती गोडसाण आनी तुजें घोडप म्हाका दिसता एक खेरीत एक वस करूस ह्या केमनाचे तुजे जे भाव बरोबर जे वावुरल्यात तांच्या पासत. ओके, कांतार ओके मुगेलें कोत्ता हांव, कित्याक तेजी एक मातशें टॉपीक बरी आहा. हांव सांगोंक सोदतां तें म्हजें एक्सपिरियन्स भावांनी, तुमचें इस्कॉल शिकोन जातूच टॅक्निकल कितेंय करात तुमी, प्लांबर कार्पेंटर ओर दुसऱ्यो आनी खंयच्यो पूण त्यो लायनी, मागीर खंयच्याय गांवान वचात तुमकां सिर्विस्यो उणेंनी, हांगातूय भोंवोन तुजो वेळ वगडाय नाका, जाता तितलें शिकोंक जाय भिवोन फाटीं सरो नाका, गोरच्या कामाक हात भार लाय एक्सपिरियन्स मेळोंक तुका, बरे कंपनीन बरी सिर्वीस मेवतली कामाची जाणवाय आसल्यार तुका, बरे कंपनीन बरी सिर्वीस मेवतली कामाची जाणवाय आसल्यार तुका. वा 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 वा. आतां राफेल बाब, आमी आतां सामके फाटल्यान या म्हणजे ह्या तियात्राक तुजी सुरवात कशी जाली? सुरवाती अशीच जावंक नको एक्चुली सांगपा म्हणल्यार आमगे कोण तियात्रीस ना कांय ना. हांवें पांय गेलें व्हडलें ऑब्जेक्शन घरां भितर पासून घेवन आसली तियात्रा वयता म्हूण इतलें आगोड हें. पूण आमी बेश्टे दोंगरार दुसऱ्या भुरग्याक फुटबॉल खेळटाय जाल्यार हांव पड्डी बांदून कितें करून हांव तें करी आनी तेंकां म्हणटालो. आनी आमी कितें म्हणटालें कानांचे हात दवरप, आयज पासून मुगे तें कानांचे हात दवरप आनी मागीर अशें बोट मारप. सो आय गेट द ट्यून आनी आय विल डू वॉट आय वॉन्ट टू डू इट. सो तेश कोन्न तें हांव कोतालो, कितें म्हणटा म्हाका खबर आसनासली. बट तसोच एक मुगेलो इश्ट फ्रांसीस म्हूण आहलो, फ्रांसीस मोंतेरो, तो मुगे काजन तो बडमेलो. सो तेणें तियात्रान सुरवात केली आनी तितूंतल्यान मागीर अशी अशी सुरवात जाली आनी मागीर जायते तियात्रांनी नाचलो. आनी तूं जाणा आयज तियात्र म्हणल्यार हांव एक भुरग्यांक एक मॅसेजी सांगूं सोदितां. संवसारांत जशें हांवें म्हणलां तुवें कितेंच करूंक फाटीं सरपा जायना. आतां आमी कितें कोतो जाल्यार कितें जाय? पयसो. आयज संवसार पयशांचेर. पूण तितून म्हत्वाचें तुगेलो एटिट्यूड आनी तूं कितें कोत्तो तें तुगे चिंतप तुवें घट धरूंक जाय. हें आपूण कोत्तलोच चोयली म्हूण जायना, तें हातीन काडपा जाय, तें करपाक जाय. सो ती हात लेगून कोतो जाल्यार तूं कितलो जोड कितेंय बट तुजे भितर कला आहा जाय तूं ती आपशीं भायर सरता. आयज हांव देवा कृपेन बरे जाग्यार आहा, बरो जोडटा, कितें आहा, पूण ती हे उर्बेक लागून हांव कितेंय करूंक तयार आहा. जें सूख
आमकां मेळटा तें विकतें घेवपाक जायना. सो म्हगे भुरग्यांक मागणें कोत्ताय जाल्यार मन लायन करचें, पूण काम धंदो पयलीं करचो आनी मागीर हें करचें. आतां तुजी पयलोच तियात्रान तूं भितर सरला तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली? तेन्ना सुमार हांव 18 वर्सां आसतलो. पूण कांतार इतलो करूं न्हय, कित्याक हांव मातशें मुजगां भितालो. ना हें स्वत बेश्टो भितालो. आनी तें कितें जातालें, आमी चड बाय हार्ट बी कोन्न नासले, तोकूच घेयनासलो जाताले. पूण कांतार म्हणपाक उमेद आहलो म्हाका. आनी हेळांक कोत्तालो हांव, कांतार म्हणटालो बरी बरी, म्हणजे अशें करून न्ही. पूण मागीर केमना वचोन म्हाका सारकी बुद्धी जाल्ली करपाक. आनी तें करपा उर्बा वाडयली चड करून. स्टार्टींग मुगे चेड्यान एक कांतार केलें, बरें दिसलें. मागीर म्हाका बाब शाहू मेळ्ळो. आनी शाहू आरे हें कांतार कर, तें कांतार कर, बेश्टें करीत रावलें. आनी आयज जायतीं कांतारां म्हज्यान सांगपा येना की तूं कांतार ती. सो पूण गोंयांत तुवें त्या आदीं जायते तियात्र केल्यात. वय जायते. कोणाचो तरी तुका आवडा खंयच्या तियात्राचो? ना, चडशे मुगे स्वता तियात्र हांवें गोंय दोनी केले. एक पाप म्हूण आनी एक फोटकिरो जुरामीत म्हूण. पूण उपरांत हांवें केनी फोन्सा बराबर तियात्र केले, तेगे प्रोड्यूस केले. पूण आमी दोगांय कंबायन जायन करताले. तो एक बरो बरोवपी. आनीक म्हाका तेगे स्वभाव बरो लागतालो, फ्रेंडशीप बरी लागताली. आनीक बरें आर्टिस्टांक घालून बरें म्हज्यान म्हणून जाता हांव खुशाल आसलो. तुज्या हातान दिता म्हूण हांवें पयलो प्रोड्यूस केल्लो. सो वेरी गूड ड्रामा अशें म्हाका लोक म्हणटालो, तें सांगत तुका. आनी म्हाका दिसता तो बरोच म्हूण. तेच्या फाटल्यानूय जायत केलें. आनी एक दुखी खबर म्हणल्यार जेन्ना 2013 येर आमी लास्ट तियात्र केला. आनी त्या दिसा सर्गेस एस लेमस म्हजे बाराबर आसलेलो. आनी तो म्हाका दिसता आमगे रावन रातीको म्हजे बळे रावलो तो. आनी सकाळीं 10 तो गेला आनी 2 हांव भायर सरलो. मागीर तूं जाणा इतली ही उमेद सोडून तो तियात्र बंद करून हांव पोटा खातीर प्लेनार रडत गेलो हें चिंतून. आनी थिंग वयतरीच मागीर सगळें दुसरें जालें. सो आतां आमचे गोंयांत जायते तुजे बरोबर वावर केल्ले, कॅनिफन्स धरून बाकीचे दुसऱ्याच्याय तियात्रांनी हय जायते केले, तुवें भुमिका केल्या जायते केले. हय. सो तांचे पासत एक कॉमेडी कांतार. आदल्या काळार काजार जातोच घोव आनी बायल मोगान लासो. दिसभर आपापल्या वावराक वसो, रात आयली म्हणटच रोजाराक बसो. ह्या तेंपार जोगडी बायल म्हणटा गोवाक, रीत मारी लागीं काल उलयलो कसो. युरोपी आमकां लागला रे वसो, आख्खो संवसार जावन गेला पिसो. आतांची गो बायलां मोगान भोंवना, भुरगीं देवाक वळखोंक पावना. ती म्हणटा माय पाय एकठांय रावना, माय गो ना जाल्यार आमकांय दिवना. सर्गेस बॉयर. राफायल बाब, आतां शाहू आल्मेदा आनी तूं दोगूय एकूच गांवचे. आनीक शाहू आल्मेदाचेर खास उलोवचें जाल्यार कोणेंय ताका कितेंय सांगलें तो रोखडोच तयार जाता, रोखडोच आपलो आदार दिता. तूं आतांच म्हणटालो की शाहूचो सांगात मेवल्या उपरांत शाहूक एक संवय आसा ती कर्द दिवपाची, आनी तो तुजी गाडी चालू करता. शाहूचे खंयचे गूण तुका आवडटात? शाहूचे गूण म्हणल्यार तेगेलें आमचे भाशेन तें भितर भरलो कडेन. आतां कालच्या दिसाक एक म्हाका तेणें इतलो हुस्को दाखयलो. मुगे बायल म्हणटा आवय तो कितें रे सारको तूं म्हणजे हांवें एक जाकोबाय तियात्रां काल कांतार म्हणलें. आतां तेका ती मॅसेज जाय वेदर तें बरें जालें, लोकांनी तुका मानलो कितें. तेगेलो इतलो हुस्को दुसऱ्या पासत जें कोणाचें बरें जाचें. हांवें ताका सांगलें बाबा एकदम बरें जालें, तें सारकें हॅपी, लोक हॅपी, तो खुशाल जालो. सो हे गूण तेजे कडेन आहात. तूं म्हणटे भशेन तो कोडदी दिन सोडना तुका. यू ट्राय टू म्हणजे पोतून तेजी ताका हें जाय. सो ती आवड तेजे भितर आहा ती सोंपेपणी म्हाका दिसना आनी कोणाक आहा. म्हणजे नेमकेंच तो कितें करून दिता? करून दिता म्हणल्यार तें चडशें म्युजीक एक जालें तेगेली आनी तुका आदारूय दिता. तुका कोणाक कांतार ना जाल्यार तेंय अरेंज करता तो. अश्यो गोश्टी आहाय. आतां आमगे एक म्युजिकल शो हांवें म्हणलें बाबा तूं येता रे, आतां 4 दिसां खातीर तो येता.
कुवेतसान गोंयांत. गोंय येता म्हणजे इतली चोय ताका उर्बा आहा करया म्हणून. आनी दुसरें मुगेलें कितें काम आहा जाल्यार हें करूं जाय तें करूं जाय रे, सो थिंगाय रावन तेणें हें केलां. सो तेजो आनी आमी आजून पासून बरें आहा आनी जायते जाण तेजी बरी खबर उलयताय. सो आतां तुज्या फॅमिलीन भितर संगीतकार जावं तियात्रीस्ट कोणूच नासलो तुका पयलो कोण नासलो, पूण आतां कोण आसा? आतां म्हजो पूत. कितें करता? तो तें ब्लॅक एंड वायट तेजें म्युजीक म्हणजे ते ग्रूप आहा आनी सद्याक लोक जाणाय ते प्रमाणे ही इज अ गूड. आनी म्हाकाय केन्ना ना म्हणा इतलो हें जालो तो फामाद जाला, पूण मुगे केन्ना कितें काम आहा बाबा म्हाका म्युजीक करूं जाय एनी टायम आपलो टायम काडून तें कोत्ता. सो ते एक गूण बरो आहा ते कडेन. राफेल बाब, तूं जायतीं कांतारां कंपोज करता, जायतीं तूं बरोवन दुसऱ्यांकूय दिता, पूण खरेंच जेन्ना तुज्या घरांत संगीतकार उरलो जाल्यार तेजो चड फायदो जाता अशें तुका दिसता? वय जावपाकूच जाय. कितें आसता हांव केन्ना चिंतिता म्हणजे गूण कोणा आहले खंयचे येयले. आतां म्हज्यान म्हणून जाता मुगे गूण चेड्या येयले म्हूण अशें म्हणपा जाता. आतां शाहूक होडी हाडले जाल्यार तेगे पांय एकदम हें आहलो, हांव तेगे पांयगे फेळां बी नाचलां तेन्ना शाहू भुरगे. सो ती आवड ती भितरल्यान येयली अशें म्हज्यान म्हणपा जाता. तेगे सगळे भाव तो एकलो हें खरो, पूण तेगे बाकी भावांकूय उमेद आहा पूण ते पालकार येयनाय. सो अशें कितें आसता. आतां मुगे चेड्याक ताका उमेद आहा, चेडवा उमेद आहा पूण तें पालकार येयना पूण उमेद आहा. हय, म्हणल्यार तुज्या पुतान कितेंय तरी ह्या पालकाचेर येवन करूंक जाता, आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबें रावंक जाता, हय हें समाजाक दाखयता. हय करूंक जाता तेज्यान. कित्याक ताका ल्हान आसतना तियात्रांक आयिल्लो लोक पळयताय ताका, रॉस्टन एलिस्टन आनी फ्रँकी म्हूण. सो तेन्ना सान ती आवड बेश्टो ड्राम धाडायतालो आनी कितें कोत्तालो ते कडेन जायतें आहा आनी तेज्यान जायतें करूंक जाता आनी सद्याक केलां तेणें. आय विश हिम स्टील मोर टू कम. आमी गोंयांत आनीक गोंयचे तियात्र जे जाता तितून जायते समाजीक प्रश्न गोंयांत जें कितें जाता तें दाखयता. पूण केमानाक जेन्ना तियात्र जाता तेन्ना तुमी त्या गांवांनी कितें दाखयतात? ते गांवांनी जें की थिंग घडलोलें तेजेर हांव कोत्तां चडशें. म्हजो उगडास करात म्हूण, मागीर फाटीं हांवें प्रिन्स जाकोब बाब आमगेलो जॉन डिसिल्वा, मागीर हांवें फ्रांसीस हेंका वयले आनी तेन्ना हांवें प्ले काडलेली. ती प्ले कितें जाली, आमचे सायडीक एक तेगेले भुरगो मिलिट्री आहलो आनी तो थिंग हें जालो आनी तेगे मागीर दुसरो पूत आहलो तेकाय ती फोर्स कोत्ताली. खुद मुगेलो बॉस जे हांव काम कोत्तां तेगेली स्टोरी हांवें एड केली. तेगेलो पाय 8 वर्सां आसतना मिलिट्री मेजर आहलो, शूट केलो तेका. तरूय पूण हो मुगे बॉस 20 वर्सां मिलिट्री काम केलें तेणें. सो तो सदां म्हणटालो म्हणजे मनशान काळजीदार जावपाक जाय, सोडपा जायना. तो काजार जालो आनी 8 दिसांनी कितें तेगे बायली कोण शूट केली. तो म्हणटा आपल्या लायफान जायत्यो वस्तू येयले. तेजे कडल्यान हांव जायत शिकलां. व्हडलो मिलियनर तो, आय एम वर्किंग फॉर हीम. म्हज्यान ताका एक बॉस म्हूण पाचारूंकूय जायना. तो म्हजो पाय कसो इतलो बरो गुणांचो बरो, केन्ना पोदी ना कांय ना. सो तेजेर वयर हांवें ती प्ले काडलेली. आनी तें आनीक ना म्हणजे ती माय म्हणटा आपल्या कडेन देसा पासो दिवपाक आनी पूत ना. इट वॉज व्हेरी गूड आनी हे सगळें एप्रिशिएट जालें. इतलो बरो प्लॉट तुवें कितें तो सगळें थिंगाच. आतां चडश्यो तियात्रांत आमी राजकारणाच्यो घडामोडी गोंयांत चडश्यो आमकां दिश्टी पडटा. जायते फावटी गोंयचे तियात्र परदेसांत वतात आनी त्योच घडामोडी थंय जातात. तांकां कितले पासून एप्रिसिएशन जावं तांकां कितले पासून लोक मानून घेतात? तें आमी सद्या थिंग ते तियात्र केन्ना लोकांगे वयलें नाय. पूण लोकांक तें कितें जाता, आमी सगळें आमगे जाणाय आमचे गोंयांत कितें जाता तें आमी तेगे फोकस आहा. पूण ते लोकांक एक आठवेन जाता कित्याक तेंक तितली डिपली खबर आसना. सो आनी कितें कॉमेडी जाली आनी एक वातावरण दुसरे भाशेन जालें म्हणटकीर तो लोक एन्जॉय जाता. हें हांव कित्याक जाणा, कित्याक हांव 2 फावटी शाहून म्हाका कुयट वयलो, एक फावट बारीन गेलो.
सो तें डिफरंट गोंयकार आसूं पूण तिन भितर मिक्सूय आसता. जेन्ना हांव केमनां कितें करता तेन्ना गोरोय लोक आसता आनी तांकां हांव इंग्लिशीन मागीर ट्रान्सलेट थोडेंशें करून दाखयता. पूण अशें तुवें एक गोंयचो कलाकार ह्या नात्यान प्रोग्राम केल्या उपरांत मेंगलोरचे लोक तो पळोवंक येतात? आसल्यार येताय. आमगे थिंग चबरशें नाय पूण एक 5-6 जाणां आहाय ते येयल्ले. आनी इवन आमगे इंडियन्स तांकां बाड्या कोंकणी कळना पूण जायते फ्रेंड आहाय बरे डॉक्टर बी आहाय ते आमगे इंडियेचे थिंगा. सो ते येताय. आनी इवन कारवारचो एक दोतोर आहा तेगे चेड्या हिंगा आयल्लो. ती तेंगे एक फामिली येयल्ली तांकां मातशें कोंकणी येता. इतली ती एन्जॉय जाली आनी म्हाका एक दीस आपोवन येयलो स्पेशल कांतार थिंग म्हणपा जाय म्हण 3 कांतर म्हणली. तांकां इतलें म्हणजे तांकां एक भितरली आमची जी पळय कोंकणी जेन्ना भायर सरता आमकडे ती एक दुसऱ्याच आवाजाची दुसऱ्याच हितुली ही एक आमकां सारकी ओडीक कित्याक हें हांवें चोयलां. इवन आतां सारें सांगपा म्हळ्यार आमगेले बॉसालीं व्हडलीं काजारां ती हांव स्टुडियो घायली थिंगा मुगेल्या केमना आनी ती जाणाय हांव कोत्ता म्हणून. आनी तेणी म्हाका जायते इक्विपमेंट पासून फ्री हाडून दिले आनी तेणी तेंगे काजराक ती म्हाका कांतार कर म्हणटाय. सो हांवें केलें थिंगा. ती एन्जॉय जाताय नाचताय. सो दे एन्जॉयींग. दे डोंट अंडरस्टँड नथींग बट दे एन्जॉयींग द सावंड द परफॉर्मन्स दे लायक इट. सो ते एक ग्रेट हें आसता. आनीक गोंयकारांक ती एक वेगळीच उर्बा ते देखणी आनी खंयचोय मनीस नाचोंक नाचोंक येता. तुका खंयच्या तरी कांतारांचो उगडास आसा? हय हय. हांवें एक आतां तें गोडाचो पांव तेजेरीच एक कांतार केलोलें एक्चुली म्हणजे त्या हेजेरी कांतार केल्लें. ते कांतार एक मदलो न्यू केलो तो म्हण दाखयता उगडास आहा चोया. मोगा तुमगेरी येता पायक सांगोंक भिता काजार जाता म्हूण मात्तलो रोता कितेंय जाल्यार कोरया काजार बेगीन दवरया उचांबूळ जाला मोगाचो सुर्या. सोदांच रातचें तूं म्हज्या सपनान येता चिड्डून मुड्डून तूं म्हजें किसूय घेता सकाळी उठोन तूं पयलें मिसाक वेता कुमसार जायनासतना लायनी रावन कुमन्याव घेता. सोदांच रातचें तूं म्हज्या सपनान येता चिड्डून मुड्डून तूं म्हजें किसूय घेता सकाळी उठोन तूं पयलें मिसाक वेता कुमसार जायनासतना लायनी रावन कुमन्याव घेता. सो तेजेर तें केलोलें. आतां परदेसांत रावन वावुरपी कोंकणीची सेवा करपी ह्या लोकांक तुजो संदेश कितें? मुगे सदां संदेश असो अशें आतां स्टार्टींग वयता सांगलें आनी हांव सदां तें सांगता मनशान जाता ते भाशेन आपल्यागे ट्राय करपा जाय. जर तुका दिसोलें जाल्यार तुवें एक उतरूय कोणाकूय घालूंक जाय. कित्याक जायते पावटी हांव जाय जाणां चोयता आतां तुवें म्हाका आयज हिंगा हाडलो म्हूण म्हाका साबार लोक कळटलो वळखतलो आनी म्हटल्यार आरे हो एक कोण आहा मरे थिंगा. सो हो तुमगेलो वावर जो आहा तो लोकां मदीं पावता तो आमी तुमकां देव बरें कर म्हणटाय आनी तुमचें सदां बरें जावं. कित्याक जायतें पासियन्स जाय आयज काल. आतां हांव थोडे वगत तुजे बाराबर येयलां हांव चोयलां कित कोन्न येवपाचें कितलें आहा आयज आयतार. सो पूण हो गूण तुमच्याय भितर आहा. सो तसलोच दुसऱ्यांनी ह्या भुरग्यांनी नवे शिकप्यान तें कांय न्ही कितें करपाक. कित्याक आयज काल जायत्यो सवलती येयले. एक तेंपार एक कांतार म्हणटा जाल्यार हांवें तुका म्हणलें हांव मुजगां भिता म्हूण पूण आयज हांव मुजगां भिना. कित्याक आयज म्हाका जाय जाल्यार ऑनलायनीचेर हांव म्युजीक करूंक शकता ओर डावनलोड करूंक शकता. इजी जालो घडये. सो भुरग्यांनी कोचचें फायदो घेवचो आनीक जाणारां कडेन मातशें इल्लेशें शिक्षण घेवचें अनुभव घेवचो. कित्याक प्रोफेशन जें कोणा कडेन म्हणजे गूण जे आहाय न्ही ते शिकपांतूच मेळनाय. ते गूण तुजे भितर येताय आनी तूं नेण जाल्यार ते तुका हें जाल्यार म्हाका मेळटाय. सो हेंच मुगे सांगणें कोंकणी भाशेक मोग दिचो आनी ती वयर काडची. राफेल बाब खरेंच थोड्याच वेळा मध्ये जायत्यो गजाली आमी हाडपाचो प्रयत्न केला. तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो त्या पासत खिरीकपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. इतल्यानूच राफायल नोएला सांगाताक आयची ही माणका मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. तुजो अल्मान येतानाच देव कोय नोशीब तुजें तूं बुरोयता
तूं शिकोन व्हडलो मनीस जावंक गिन्यान तुजें तूं जोरयता. तेंच दिन्यान वापरून थोडे संवसारान जायतें घडोवन हाडटा. थोडे गिन्यान आपलें उजार करिना देवान नशीब दिवंक ना म्हूण रडटा. दादल्या तूं काकेदो मान तूं वचोन आयलो म्हूण चोंदरी मान. आख्खो संवसार भोंवन थोड्यांनी केदो व्हडलो दवरला मान. जिवीत आमचें एकदमूच ल्हान उतरां दी आयकात दिवन कान. सदांच आमी वडिलांक दिवंक जाय रेस्पेत मान.